मिसाची सुरवात आमी गायन करूया. 8:26 सोगली आमी एकठांय जावया. सोगली आमी एकठांय जावया. सोगली आमी लागीं सवया. दोनों दफा wakaduluya Anakam so takasovya Taranatu kolam dunia Shivitatu suru dunia Angkapurya tuvadaku Tushavasha oron बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या सकाळच्या वेळार ह्या पिलारच्या दोंगरार तुमी एकठांय जाल्या आनी पाद आग्नलाचे मोजतीन देवा लागीं मागूंक पाद आग्नलाचे मोजतीन जें कितें आमकां फावो जालां ताचे खातीर देवाक दिनवासूंक आमी हांगा आसां. ह्या दिनवासणेच्या बलिदानांतल्यान देवाक आर्गां दिवंक आमी तयार जावया आनी जायते पावटी चुकल्या हांव देखून देवाची काकलूत आमकां मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मसगुनी हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो बोवड अपराध. ह्या पासत बायको सदांच्यान कुवार मारी सगल्या दुदांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मोगाड बापा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. ओजियास प्रवेदेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक
इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रामाक चलोवंक शिकयलें आनी ताका म्हज्या हातांत घेतली. तरूय हांव तांचो परामोस कोत्ता म्हणून तांणी वळखूंक ना. काकुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडली. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगोयता तशेंच हांवें तांकां वेंगयली आनी ओंडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजेंच कालीज म्हजेच भितर वत्तता. हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. हांव एफ्रामाचें आनीक निसंतण कोचचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसंतण करूंक म्हाका खोशी ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वरदकार. तुमचो जाबाब जातलो. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. जाबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवली तर आयक आमकां. केरोबी वयर शिवसनार तूं बसून आसय. तुजें बळ उक्तेपणें दाखय. आमची सोडवण करूंक ये. जाबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दरबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता. आमचेशी पोत्तून ये. स्वर्गार्थान नदर मार. हे तुजे दाक वेली कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातांत लायलेले दाक वेलीक बालगून सांबाळ. जाबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. उद्गार. तुमी रावया. Solvesporat soy soy, solvesporat soy, solvesporat soy soy, solvesporat soy. देवाचें राज लागीं पावलो. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Solvesporat soy soy, solvesporat soy, solvesporat soy soy, solvesporat soy. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगोट करात. वायटकारांक बरीं करात. मेल्ल्यांक जिवंत करात. खोडकारांक नितोल करात. देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार रुपें तांबे लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुट्टी वो 2 आंगावळी वो वाणू वो दांडो. कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण कान फावो. खंयचे एका नोगरांत वो गांवांत भितर सरतूच तातूंत कोण मानसुकेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयसर भायर सरसर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना हे घराक शांती अशें म्हूण ताका नमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिनात जाल्यार न्हय म्हूण तुमचें उतर आयकनात जाल्यार त्या नोगरांत वो घरांतलो भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां,
ते नोगरा परस सदम आनी गोमोरा गांवांचे जोडट्याच्या दिसाक उदीक दिलाय मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देव आपले पोरचे ताई येता आनी पोरचेक आपणा सरशी ओडून घेवंक जायते जाणांक विंचून काडटा. आज जें देवाचें उतर आमकां परगट जालां त्या देवाच्या उतरांतल्यान देव होसियस प्रवाद्याक विंचून काडटा आनी जेजू आपल्या शिसांक विंचून काडटा तें आमी पळयलां. आनी तांकां विंचून काडून आपले पोरजे सवें धाडटा. होसियस प्रवादी देव कशे भाशेन आपले पोरजेचो मोग करता. इस्रायल पोरसा देवाक सांडून गेल्या जाल्यार देखून देव तांचो मोग करता. तांकां सोदूंक तो तांकां आपणा सरशी पोत्तून हाडूंक तांच्या लागीं येता. आनी तशेंच शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक विंचून काडटा आनी तांकां धाडटा, वचात आनी सर्गीचें राज लागीं पावलां हें परगट करात. सर्गीचें राज म्हणल्यार कितें? सर्गीचें राज म्हणल्यार भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा. सर्गीचें राज म्हणल्यार जेवप आनी पिवप न्हय. सर्गीचें राज म्हणल्यार प्रमाणीकपण, शांती आनी संतोश जो पवित्र आत्म्या वरवीं मेळटा. आनी हें प्रमाणीकपण, ही शांती आनी हो संतोश जो पवित्र आत्म्या वरवीं जो आमकां मेळटा तो मेळचे खातीर आपल्या शिसांक तो धाडटा. आनी शिसांक धाडटा तेन्ना तो तांकां एक चोत्राय दिता. प्रमाणीकपण, शांती, संतोश वो आमी चिंत्ता ते भाशेन मेळना. आमकां संतोश जाय जाल्यार आमी विकतो घेवंक सोदता. संतोश ते भाशेन मेळना. आनी ह्या कारणाक लागून जेजू तांकां सांगता जें कितें आमी आमच्या जिवितांत गरजेचें म्हूण चिंत्ता तें घेनासतना वचात. म्हणल्यार जें आमच्या जिवितांत गरजेचें म्हूण आमी चिंत्ता ताचेर आमचो बावाट दवरचो न्हय. पवित्र आत्म्याची देणी जरी तर आमकां मेळटली जाल्यार आमी देवाचेर बावाट दवरूं आनी ती आपणावंक जेजू आपल्या शिसांक चोत्रायेन धाडटा. ही देणी प्रमाणीकपण, शांती आनी संतोश आमी कशी आपणायतले? जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां इस्कुटावून सांगता, बरी करात. जी कोण मेल्यान तांकां नवें जिवीत दियात. म्हणल्यार कितें? आमच्या सरभोंवती जायते तरेची मनशां आसात. तांच्या जिवितांत कसली ना कसली पिडा भितर सरल्या. कुडीची, ओतम्यांची, मोनाची. हे पिडेंतली तांकां सोडोवप, तांकां पेकोवणी दिवप. आमच्या जिवितांत आमी पळयता आमकां जायते तरेचें मरण येयल्लें आसा. आमी जियेता खरी,
पूण आमी एका मेल्ल्या मनशा भाशेन जियेता. आमचे भितर उर्बा ना. तांकां जिवंत करूंक, परतून उर्बा तांच्या जिवितांत हाडूंक, तांच्या जिवितांत घोटाय दिवंक. आनी हे भाशेन आमचे भितर जो देवचार बसलेलो आसा ताका काडून उडोवंक हें जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आपल्या शिसांक धाडटा आसतना सांगता. आनी हें करूंक आमी बुती घेवची गरज ना, आमी वाणो घेवच्यो गरज ना, आमी दुसरी आंगवली घेवची गरज ना, पूण पवित्र आत्म्याची शक्ती आमी घेतल्यो. आनी ताका लागून ही जी देणी आमकां मेळटली ती पवित्र आत्म्या वरवीं मेळटली. ती पयशांनी मेवची ना, ती आमी तोकस घेवन कितलोय वावर केलो जाल्यार मेवचें ना. तें पवित्र आत्म्याचें देणें, प्रामाणीकपण, शांती आनी संतोश. हें आमच्या जिवितांत पयलीं आपणावंक आमी हांगासर एकठांय जाल्लीं आसा. तें पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां मेळूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता. आयतीं जावया आनी ह्या मिसाच्या संदेशान मिसांत जेजूक घेतल्या ताचे घोटायेन आमी वावर करुया. ही शांती हो संतोश पाद आग्नेलान आपल्या जिवितांत अणभवली आनी हाकाच लागून तो दुसऱ्यांक दिवंक पावलो. आज जेन्ना आमी पाद आग्नेलाचे मोजतीन हांगासर एकठांय जावन जेजू लागीं मागता तेन्ना ही देणी आमकां मागुया. प्रामाणीकपण आमच्या जिवितांत आसूं, जें कितें सत तें सत म्हूण पाचारूं, जें कितें फोट तें सोडून दिवंक, आमच्या जिवितांत शांती आपणावया, झगडीं झुजां आसात तीं सोडून दिवंक आनी आमच्या जिवितांत शांती आनी समाजांत शांती हाडूंक वावरुया. हीच देणी आज आमी पाद आग्नेलाचे मोजतीन पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आनी तेन्नाच आमी जेजूचे शीस जातले. जे भाशेन जेजून आपल्या शिसांक धाडले तेच भाशेन आज ह्या मिसाच्या शेवटाक देवाच्या आदारान जेजू आमकां धाडटलो. वचात आनी म्हजें शिव वर्तमान परगट करात. आमी जेजूचे शीस कशे आमच्या जिवितांत वावरुया. बेठोणी वेळार कायन करुया. C24 मातयेचे भांगार करूंक. मोशा बाबांनो आनी भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मनाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं
आमची अंतस्करणां नितोड जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफोड कोर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काडी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें. ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वेर तुका वाखाणटा थारोवण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांतां भोगतांची सभा. देखून सगल्या दिवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Surgane somsar bolha tuja por boca, o sorge tuga soi soi. Sorves porace navia tataga soi, o sorge tuga soi soi. पवित्र बापा, तूं बो व्हडतो आनी सगल्यो तुज्यो करण्यो जाणवायेच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाखाणटा. मनशाक तुवें सारकेचोच रचलोय आनी तुजी आपल्या रोसणाराची सेवा करून ताणें सोर रोसणेचेर राजवटकी चलोवच्याक सगले सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टागोत ओगडायली. तरी तुवें ताका मोरनाच्या झाडांत सांडूंक नाय. पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुजे काकलुतीन सगल्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केले आनी तुज्या प्रवाद्यां वरवीं तुजे सोडवणची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शेकी पवित्र बापा, संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलो की नेमलोलो काळ भरतोच तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक धाडलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी आंकवार मरेतान तो जल्मलो. पातोक मात सोडून हेर सगल्यांत आमचे गोतीन तो जियेलो. दुबळ्यांक सोडवणीची, कोयद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तांक संतोशाची बरी कवर ताणें पुरगोटली. तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आप कशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडें आमचे खातीर न्हय पूण आमचे पासत मरून पुनर्जिवन जाल्ले आपणा खातीर आमी जिवोवच्याक ताणें तुज्या पुतान बापा तुजे थावन पवित्र आत्म्याक पाठयलो. हो पवित्र आत्मो भावार्थ्यांक तुवें दिल्लें पयलें व्हडतें देणें. संवसारांत आपलें काम सोंपोवन आम्हा मनशांक सोपूर्णायेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा, सासणीक कराराची खुणां करून जेजून दवरलेलो तो व्हडतो संस्कार आमी आतां समरमच्याक. तोच पवित्र आत्मो ही अशी ती आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक आमकां पवित्र कर. संवसारांत आसलोले आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो. पूण पवित्र बापा, तुवें ताका मोहिमेवंत करचो वेळ पावतोच ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. तो जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची.
तेच परी ताणें दाकां सोऱ्यान बोल्लेली खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बापाडताचो कूट पोरगोटुया. Wspomniałci tudzie koronowy soborota, tudzie podałcie ponowy porgota, tudzie jenia omiotryta. मोकाड बापा, आमचे सोडवणीचो उगडास आमी समोरमताव. जेसू मेलो, मेल्ल्या मदें देंवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चडला म्हूण आमी परगट्टाव. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी आख्या संवसाराक सोडवण दिता तें बलिदान, ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिताव. बापा, तुवेंच तुजे पवित्र सभेक दिल्ले बोलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी खालसींत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडींत मोयपासान एकठांय आनी तुजे मोहिमेच्या मानाक जेजू सवें एक जिवी बोली आमी जावंक निर्मी. बापा, जांचे खातीर आमी भेटोवणी करताव ते समेस्तांची काकलूत कर. भोव करून तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागन बापाची, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापाची, पवित्र सभेच्या समेस गोवल्या आनी सगल्या दोन मुण्याऱ्यांची, तशीच ही भेटोवणी करतल्यांची हांगा हाजीर आसतल्या आमी सगलीं तुजे पोरजेची काकलूत कर. तेच परी खरे मनान तुका सोदतल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शेकी क्रिस्ताची शांतीन मरून गेल्ल्यान ती आमच्या भाव भयणांची दया कर आनी जांचो भावात तूं एकलोच वळखताय ते सगळे मेल्ल्यांक तुज्या सुखांत घे. दयाल बापा, आंकवार मरी देवाची माय संगाती, तिचो पोती झुजे आनी सगळे दुर्वृत्तां आनी भोगतां बरोबर आमा समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सुर्गें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यान पातक्यांच्या आनी मरणाच्या कुसवटपणान सुटलेले सगळे तुज्या रोसणी बरोबर आमी तुका वाखाणूक पावूं. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याचे सुसंगता, त्याचे सुताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. Amen. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी स्वर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायडीन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी.
स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान नोत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोपे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शैली संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर. देवाची शैली संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर. देवाची शैली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवतना गायन करुया D37 राजाचें जेवण. Osuya
Osuya dados águas tragalut novi, rasa jauh yang sobli. Osuya dados Osuya dados प्रार्थूया. बापा, येद्या वाडत्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. मोगाल भवमयनो व्हडा भवार्थान हे पवित्र जाग्यार आमी एकटोली पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतलो. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो. जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवलो. थोडी भोव दिलाय आमच्या काळजान आमच्या जिवितान आमकां फावो जाली. हे मिसान आमकां मेवलेलें बरेंपण दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या जिवितांतल्यान आमी वावरुया. मानेवोत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या गरजान त्रासान आमच्या वायटांच्या नांब्या वाडटान उलो मारता मानेवोत आग्नेल आमकां पावता. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानेवोत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. आयज विल्सन फुर्तादो पोरवोरितान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हजे पोतिनीक दर म्हयन्याक पोटांक सोसूंक जायना तशें दुखतालें. अल्ट्रासावंड करतोच गमलें तिच्या ओव्हरींत 3 सेंटीमीटर सिस्ट आसा म्हूण. केन्नाय केन्नाय चड ब्लिडींग जातालें. उपरांत दोतोरान MRI करूंक सांगलें. MRI करतोच गमलें तिचे ओव्हरींत कॅन्सर सेल्स आसात म्हूण. आमी सगलीं भियेलीं. ते भायर आमकां सगल्यांक कोवीड जाल्लें. क्वॉरंटायन सोंपतूच 9 दीस सेगीत हांव पिलार येवन मानेवोत आग्नेलाच्या तुमलाशी मागणें केलें. हे मारेगार पिडेंतली म्हजे पोतिनीक वाटाय म्हूण. तेच परी 9 दीस तिका मानेवोत आग्नेलाची माती उदकांत घालून पिवूंक दिली. दोतोरान सांगलें ऑपेरेसांव करून युट्रस आनी ओवरी काडूंक पडटल्यो म्हूण. ऑपेरेसांव बरी भाशेन जालें आनी बायोप्सी रिपोर्ट बरो आयलो. कॅन्सर सेल सगळीं नाटाक जालीं. देवाक दिनवासता आनी मानेवोत आग्नेलाक बेगीनच सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल भावमयनो वो आमच्या भावाचो तिच्या पोतिनीचो भावार्थ तांच्या आकांतान तांच्या पिडेंच्या वेळार आमच्याय काळजा मनांनी घेवन आयिल्ल्यो गरजो भावार्थान मानेवोत आग्नेला वरवीं फुडें घालुया. नोवेनाच्या मागण्याक उबी रावुया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवोत आग्नेलाक भाग्योंताचो मान मेळूंक मागणें. ओगणीत काकुतीच्या देवा सोरपट पडून सोरपट पडून तुज्या पांयां सोडशी तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता.
व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी कुशी तुझी कुशी आनी आमच्या बरेपणान आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आज्ञेला मानवंत संताचो मान सताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगड पर घटने उद्देशी उगोड परगटणे उद्देश मागतांव मागता आमच्या सोम्या आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताचे नावे आमेन आमेन मोगाल बाबा जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवता जायतीं जाणां पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात तांकांय आमच्या मागण्यांत आनी मनांत हाडून हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बापा आमच्यो असोकतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता ही आमच्या पिडेवंत भावां भयणाचेर बोलेपणाचो करीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कोश्टां दुखांत ती तुजेर भवाड दवरून तुका ती येवन भोव हे परी भावां भयणाच्या एकवटांत सदां काल जिव आनी संतोशांत तुका वाखाणो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Deva